मडगाव दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटला लागसर आशिल्ल्या सिवरेजीच्या चेंबराक फाटल्या 1 म्हयन्यासावन गळती लागिल्ल्यान घाणयारे उदक सगळे रस्त्यार व्हांवपाक लागला। तशेंच हे घाणयारे उदक रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या शेतांनी वचून शेतांच्या पिकाचे व्हड लुकसाण जाल्ल्याचे शेतकार सांगतात। यो वच करप्यांक आनी दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटल येवपी लोकांक ह्या घाणयाऱ्या उदकाचो त्रास सोंसचो पडटा। देखून थळावो आमदार विजय सरदेसाय आनी संबंधित खात्यान या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग या प्रश्नाचो सुटाव करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला। I don't understand what this government is up to. एक साइडी मुटाय dengue जाता, malaria जाता, you all have to take precautions and all this thing. That's all a precaution. म्हणजे आता लोकांनी शेतांनी देवपानी हॉस्पिटल हा हेल्थ सेंटर आणि डेंग्यू मलेरिया जावपाक चान्सेस आहे। हिंगा लोकां धाकली भुरगीं आहाय आनी इजिली दे कॅन कॅच अप। हिंग पांय दवरपा स्वाद ना, तेमी देंवल जाल्यार पांय पुसपाचे आनी तूं वचोन न्हिदपाचें हॉस्पिटलान। बाबा हे गव्हर्नमेंटा एक ऑथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोण आता आमच्या इस्कॉल कॉमेस जाल्या म्हयनो जालो, ऑलमोस्ट अ मंथ। आता मग सदां चोयताय ते म्हणटाय स्वच्छ भारत, हे भारत, हे केसो भारत आता हो स्वच्छ भारत हो वास हिंग कोण ऑटोरी आहा तेका यो आनी चोय मुसान हिंग हॉस्पिटल बगल्या, इस्कॉल बगल्या हो वास घेवन आमी इस्कॉल वचपाचें भुरग्यांक घेवन। इस्कॉल भुरगीं वयताय म्हाका तेंक दोन दिसता जाणमरी उदकाला वयताय पांय फुटताय। हांवें जायते फावटी भुरग्यां हिंगसोन हिंगा कलेक्ट केले, जायते फावटी केले आनी आतां मरे हांव तेंगे एक ब्रिज करपा आहलो लाकडाचो, ताका लागून हिंगसोन हिंग घालपाक लाकडा ब्रिज करून ते भुरग्यांक त्या सायडीन हांव अशें म्हणून सांगपाक तेजे बोर्ड मारपाक हांव एक ब्रिज करता लाकडाचो आनी आज करपा म्हजी आयडिया आहा। ऑल्टो पडटलो एक लाकडा तितून दिवचें पडटलो। कोंकणी पळय तेगले शेतां वचप पावता शेतां सारकी भुरगेपणा आसा आमी मांयच पायच्या वांगडा शेतान काम केलें। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।